गोवा कॅनान पाळ्ळो आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दीस. दर्जेदार वस्तू आणि बरी सेवा कशी मेळोवची हाचे विशीं लोकांक केले मार्गदर्शन. गांवगिऱ्या वाठारांनी दक्षता समिती नेमपाची केली मागणी. अंदूच्या मोसमात गोंयांत 20% उणावलो पर्यटक. वाडट्यो बलात्काराच्यो घडणुको आनी बायलांवेल्या हल्ल्यांचो जाला पर्यटनाचेर परिणाम. गोंयच्या ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनाचो दावो. शेकड्यांनी आजी माजी विद्यार्थ्यांनी दोतोर सुरेश गुंडू आमोणकराक दिलो निमणो निरोप. निमाणे इत्से प्रमाण घरच्यांनी जीएमसीक केलं देहदान. गोंयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांनी दुसरे खेपे काढली सरकाराची मरण यात्रा. गोंय मुक्ती दिसा मुख्यमंत्र्याचे हजेरेत आवय बापायची ताम्रपत्रां परत दिवपाचो केलो निश्चय. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. उण्या दर्जाच्यो वस्तू आनी बेभरवशाचे सेवे विशीं गिरायकांनी गिरायक तक्रार निवारण कक्षा कडेन कागाळ करची. गोवा कॅनान आव्हान केलां. सेवा आनी उण्या दर्जाच्या म्हाला फाटल्यान भ्रष्टाचार हे मुखेल कारण आशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. संवसारीक भ्रष्टाचार विरोधी दिसा निमतान गोवा कॅनान गिरायकांचे हक्क आनी जबाबदारी पंदरवड्याचें उक्तावण केलें. गोवा कॅनान वेगवेगळ्या खात्यांचे कागाळ क्रमांक उपलब्ध करून दिल्यात. We are suffering because of poor quality goods and services provided to the consumers in Goa and all over the country. Today we are here to create awareness amongst the consumers, asking them to file their complaints about the poor quality goods and services. One of the main reasons for these poor quality goods and services is because of corruption. Many of the departments staff are involved in corruption, and the only way to solve this problem is by filing complaints. We are getting more and more complaints of linesmen asking for money or asking them to buy the BSNL wire or the electricity wire, and therefore we are asking consumers, now is the right time to file the complaints. We are also making a demand that vigilance committees be set up in all the panchayats of Goa, so that by 31st March 2020 all the panchayats in Goa will have vigilance committees to take action against any corrupt practices that are going on. We are confident that if more and more consumers file the complaints, this action will be taken. We are also appealing to the tourists in the tourism season, wherever they are getting poor services, to file complaints in the tourism department, so that the services to the tourists will also improve in the state of Goa. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. अंदूच्या पर्यटन मोसमात परदेशांतल्यान गोंयांत येतले पर्यटक 20% उणावल्यात. अंदूचे वर्स पर्यटनाचे नदरेन आश्वासक वा उर्बा दिवपा सारखे नाशिल्ल्याचे गोंयच्या ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनाचो अध्यक्ष सावियो मेसियसान सांगले. गोंयांत बलात्काराच्या घडणुकांचे वाडत चलिल्ले प्रमाणय ताका जबाबदार आशिल्ल्याचे तो म्हणटा. परदेशी पर्यटक गोंयांत येवपाक अनुमंतात. सोमार दिसा गोंयच्या ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनाचो अध्यक्ष सावियो मेसियसान सांगलें. गोंयांत येवपी चार्टर विमानांचो उणाव, गोंयांत आयल्या उपरांत जावपी रुमांचे उणाव हिवूय ताचे फाटल्यान कारणां आशिल्ल्याचें तो म्हणटा. गोंयांत दर दिसा बलात्काराच्यो केशी नोंद जायत आसात. खास करून अमेरिका आनी लंडन सारकिल्ल्या देशांनी भारतांत बायलांचेर बलात्कार आनी बायलांवेले हल्ले वाडत चलिल्ल्यान भारतांत पर्यटक म्हूण वचपाक सोदपी लोकांक सादुरतायेचें आवाहन केलां. ह्या विशयाचेर सावियो चड उजवाड घालता. पळयात. Especially the foreign arrivals. Charter business is down by about 20-30% because of Thomas Cook, and the Russian drop is also very much visible. Domestic tourism is doing well, but now we are afraid that there might be a bigger drop because of these various rape cases coming up in the newspapers every day. It's creating a scare. Already US and UK have given a travel advisory about coming to India, and unless something is done immediately, the industry is afraid that there will be a further drop. There's nothing much we can do. The only thing we can do is hope that the government handles this matter very seriously. Serious action has to be taken against rape victims. He wants the people to be careful about ladies
traveling alone. That it is they say it is a bit risky, and it's true. There are too many rape cases happening recently, attacks on women. So it is a bit scary. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. पद्मश्री सुरेश आमोणकराची कूड ताचे इत्से प्रमाण ताच्या घरच्यांनी गोवा मेडिकल कॉलेजीक दान केली. सामाजिक लागणूक मानतल्या एखाद्या तपासप्याक सोपी असो विचार प्रत्यक्षात आयलो. दुयेंसा कडेन झूज दीत गोंयचो म्हालगडो साहित्यीक सुरेश गुंडू आमोणकारान आयतारा निमणो श्वास घेतलो. विविध भाशेंतले ग्रंथ आपले विशेष शैलींतल्यान अणकार करपी एक लेखक, शिक्षण तज्ञ आता मेडिकल सायन्साच्या भुरग्याक वेगळी देख दितलो. सासणा खातीर कोंकणी ग्रंथांच्या अणकाराच्या मळार ताणें देख दिणो वावर केला. थिरुकुरल ही तामिळांतली साहित्यकृती, मराठी भगवद्गीता आणि ज्ञानेश्वरीचो कोंकणींतल्यान अणकार, शीखधर्मीय गुरू गोविंद सिंग हांची शिकवण सांगपी जपुजी साहेबचो पंजाबींतल्यान कोंकणी अणकार, ख्रिस्त पुराणाचो कोंकणी अणकार अशे साबार महत्वाच्या ग्रंथांचे ज्ञान कोंकणींत हाडून ताणें कोंकणी गिरेस्त केल्या. गोंय सरकाराचो आदर्श शिक्षक आणि केंद्र सरकाराचो पद्मश्री पुरस्कार भेटोवन ताका सन्मानीत केल्लो. नवें गोंय कोण उबारतलो? भुरग्यांनो, तुमी गोंय सोडून कित्याक भायर वचपाक सोदतात? गोंय हीच तुमची कर्मभूंय. तुमचें शिक्षणच तुमकां घडयतलें. तुमीच तुमचो फुडार. काम ना म्हण निर्शेव नाकात. भायले भितरले भेद करूं नाकात. कसलींच कामां करपाक लजेव नाकात. गोंयच्या फुडाराची काळजी आशिल्ले सुरेश बाबान भुरग्यां खातीर काडिल्ली ही मोगाळ उतरां म्हटल्यार ज्ञानेश्वराचो विश्वात्मक आर्थ उलोच. आतां ही कळकळ परत आयकपाक मेळची ना. Now, who is going to build a new Goa? Who is going to build their own country? People who are going to run away from Goa. That's the question you have to ask yourself as young people. We have thousands of opportunities here, ocean of opportunities here, where you have to put your education to work. That is the meaning of liberty. You are going to shape your own future. That's very important. And then we say, बायले लोक येतात, बायले लोक कित्याक येवचे ना? Because nature doesn't believe in a vacuum. If we run away from Goa, the vacuum is going to be filled by outsiders. Goans also have to learn a very important thing. We are ashamed to do our own work. We have forgotten the importance of dignity of labor. Perhaps we don't want to work here, perhaps because we get better salaries, we are prepared to do the same work elsewhere. म्हापशेच्या GS आमोणकर विद्यामंदिरांत जंय प्राचार्य म्हूण ताणें कांय पिळग्यो घडयल्यो, त्या विद्यालयाच्या सभाघरांत ताची कूड सोमारा निमण्या दर्शना खातीर दवरिल्ली. वेगवेगळ्या मळावयल्या तज्ञ मानेस्तांनी ताचे कुडीचें निमणें दर्शन घेतलें. सांजवेळार तांचें पार्थीव GMCत व्हेलें. पळयात तें खीण. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांनी पयलीं सरकाराची तिरडी करून भोंवडायली. पयलीं पणजे आनी सोमार दिसा फोंड्या आनी 19 डिसेंबराक गोंय मुक्ती दिसा ते ताच्याकूय फुडलें पावल मारतले. आपापणाल्या आवय बापायक स्वातंत्र्य सैनीक म्हूण मेळिल्ली सन्मानाची ताम्रपत्रां मुख्यमंत्र्याक परत दितले. गोंयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांची 267 भुरगीं नोकरेवेळे ताटकळत उरल्यात. प्रत्येक सरकारा येतात आनी फटीची उतरां दिवन आमचो फुटबॉल करतात. इतल्यानच आमी वगी रावचे नात. 16वेर मडगांवां जाल्यार 19 डिसेंबरा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी संघटनेचो अध्यक्ष शिवाजी शेटान सरकाराक दिल्या. विशेष म्हटल्यार फोंडेचे सरकाराचे तिरडेक खान मारिल्लो स्वातंत्र्य सैनिकाच्या चलयांनी. हो आयज काळो दीस कारण कित्याक म्हणटात तर पळयात, आयज ह्या क्रांती मैदानाचेर आमी आयज जी फेरी काडली ही तिरडी आंदोलन आनी ते खानार मारला कोणें तर हे स्वातंत्र्य सैनिकाच्या चलयांनी. आयज ही तिरडी ही गोंय सरकाराची
हे तिरडी आसा होम डिपार्टमेंट, ही तिरडी आसा पर्सनल डिपार्टमेंट, ही तिरडी आसा त्या सेक्रेटरीज जे काम करिनात. हे तिरडी आंदोलन चालूच उरतलें. आयज जशें आमी आयज फोंडा हांगा काडला तशेंच हे 16 तारखेक सोमवार 16 डिसेंबराक लोहिया मैदानाचेर आसतले आनी ताज्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात क्रांती म्हणटा ती 19 डिसेंबराक आसतली आनी ह्या आझाद मैदानाचेर. तांच्यांनी ठरयला गोंयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी की जे शासकीय गव्हर्मेंट प्रोग्राम आसा तांचेर बहिष्कार तांच्यांनी घातलेलो आसा आनी ते स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांच्या फाटल्यान उबे आसतले 19 डिसेंबराक. आमचो लढो आसा जो सरकारी ज्यो नोकरी आसा आयज पर्यंत दिल्ल्यो गेल्यो ना. जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं सरकारान हाजेर दुर्लक्ष केला. आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी सुटके झुजाऱ्यांनी 8 वर्सां जेलीन काडली, कोणाचे 10 वर्सान काडली. ते मेले, हाल अपेश्टा भोगली, मेले, तांच्यांनी मार खाल्लो. पण आमी मागिना मिरामार सारक्या जाग्यार आमच्या बापाचे थडगे बांदात 10 करोड वेस्ट करात. दोना पावला फुडें आनी एक थडगे बांदात दुसऱ्या हाजे स्वातंत्र्य सैनिकाचे 5 करोड वेस्ट करा. तो पयसो कामाक लायात, निसर्ग इबाडू नाकात. आमी मागतात जॉब. आमरपट जेका ते व्हॅल्यू दिनात, आयज फ्रिडम फायटर जो चलतात ताका ते व्हॅल्यू दिनात, ताका इम्पॉर्टन्स दिनात, ते तांकां कळपाक जाय. ते आमी त्या दिसा मुखेलमंत्र्याच्या फुडल्यानूच दवरतले थंयच आझाद मैदानाचेर. तो यो ना यो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. तामिळनाडूची एक नुस्तेमारी करपी शिणिल्ली बोट सोमारा सांजवेळार बेताळ भाटीच्या दर्यादेगेर सापडली. बोटीचेर कोणूच मनीस नाशिल्लो. तामिळनाडूंतल्यान आतांमेरेन 20 बोटी शेणल्यात. ही 19वी शेणिल्ली बोट. 7 सुमार मॉर्निंग रायबोर येलो तेन्ना एक किलोमिटर भायर आशिल्ली. मागीर ऑटोमॅटीक स्लो फुडें येवपाक लागली. मागीर लास्ट एंडिंगाक तडी पावली 9 सुमार. मागीर जटस्की घेतली आमी रायबोरांनी आनी वॉच केल्या जाल्यार भितर कोण ना, मोटर चालू आशिल्लो. मागीर 100क कॉल केलो. मागीर कोस्टलांक इन्फॉर्म केलें. मागीर सगळे जाण येयले आनी ते आतां आमी वॉचिंग करता ताका. पुलीस आनी आमी रायबोर बीन आसा वॉचिंग करता. ते प्रॉब्लेम नासा, त्या भितर बोटीन तेन्ना कोण नाशिल्लो. पण आज बोट खंय आसा ही आतां? बेतलवाडी लोवर पॉयंट. आनीक भितर कोण मेळ्ळ्या बी? भितर कोण नाशिल्लो. जेन्ना जटस्की घालून वॉचिंग करताले तेन्ना कोण नाशिल्लो. मागीर पुलीस येयले. पुलीस भितर चडून पळयले तेन्ना कोण नाशिल्लो. ही बोट कितली पयस आसली आज हांगच्यान? कितली पयस साकून अशीच? सकाळी आमी पळयले तेन्ना 1.5 किलोमिटर भायर आशिल्ली. आनी थंयच्यान मागीर ती हांगा येयली. आमी फिशर ट्रॉल म्हणून पयलीं उगी रावले. पयला तडी लागल्या ना कळ्ळें भितर कोण ना म्हणून. तुमकां ही बोटी बी कितें इन्फॉर्मेशन पयलीं मेळ्ळें? ना, इन्फॉर्मेशन पयलीं कितें मेळना. खंयची तर बोट खंयची? आतां मेसेज मेळ्ळा की बोट तामिळनाडूची म्हणून. पयलीं कितें सायक्लोन जालें 4 तारीख तेन्ना 20 बोटी कितें मिसींग आशिल्ले हेंच्यो. ते 18 कितें मेळ्ळ्यो म्हणून कळ्ळें. आनी ही आतां एक 19वी बोट आनी कितें मिसींग अशें म्हणटा ते. म्हणल्यार 19वी बोट आज मेळ्ळी तांकां. Our reporter Ramesh Naik Raut at the Betal Batim beach. गोंयच्या सायबाचे फेस्त ह्या म्हयन्याचे 3 तारखेर सोंपले आसले तरी थंयचो कोयर मात थंयच्यान हालपाचें नांव घेना. खरें म्हळ्यार पोरणे गोंय पर्यटकांचे एक आकर्शण थळ. पूण ते नितळ दवरपाचे बाबतींत संबंदीत यंत्रणा उदासीनताय दाखयता. थळावे सांगतात हे घाणीक लागून पर्यटक येवपय उणे जाल्यात. पोरणे गोंयची पंचायत विक्रेत्या कडल्यान दाम दुप्पट सोपो घेताच आसतली. राष्ट्रीय महामार्ग 748 पोरणे गोंयच्यानूच वता. ताचे वेल्यान हजारांनी वाहनां धांवत असतात. गांधी सर्कला कडलो कोयर पळोवन गांधीच्या नितळसाणीच्या तत्वांचेर विश्वास आशिल्ल्यांकय हाय जातलें. नितळसाणेचो संवसाराक उपदेश करपी गांधीच्या पुतळ्या कुशीक ही अवतिकाय जाल्यार नितळसाणीचेर आनी कितें उलोवपाचें. सगळे जाण लागल्यात ते पयसो करपाच्या फाटल्यान. रस्त्यार पडिल्ल्यो प्लास्टिकाच्यो पोतयो आनी कागदांचेर बावडी रस्तात गोरवां ताव मारतात. बसीची वाट पळयतल्या थळाव्या प्रवाशांक कोयरातच बसचें पडटा. रस्त्यावेले अपघातात वाड जायत चल्ल्या आनी हांगा रस्त्यार गुणे अपघाताक निमंत्रण दिवपा खातीर बसल्यात. पळयात पोरणे गोंयची अवतिकाय. पोरणे गोंयच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. संपार आशिल्ल्या लायफगार्डांनी सोमारा आपलो मोर्चा पणजेच्या पर्यटन खात्याकडेन वळयलो. बऱ्याच तेंपासान हुमकळत दवरिल्लो लायफगार्डांचो प्रस्न सोडयात अशें मागपी निवेदन तांणी अधिकाऱ्यांक भेटयलें. 2 म्हयने जावन गेले गोंयचे लायफगार्ड संपार आसात. सोमारा तांणी पणजेच्या पर्यटन खात्याचे कचेरे भायर धरणे धरले. त्या उपरांत ते पर्यटन संचालकाक मेळ्ळे आनी आपल्या मागण्यांचें निवेदन भेटयलें. पळयात. ह्या भुरग्यांचो एकूच डिमांड आशिल्लो की ते जे 10 वर्सां जालीं आज ह्या दृष्टी कंपनीच्या अंडर काम करता. ह्या दृष्टी कंपनीक सरकार 141 करोडाचे
जे टेंडर आसा जावं त्यांचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो दिता आणि ती कंपनी त्यांनी जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर कितें कितें जे टर्म्स अँड कंडिशन एग्री जाल्या ते कांयच ते फुलफील करनात ना म्हटल्यार आमच्या ह्या भुरग्यांचे जे पगाराचे इशू आसूं बाकीचे तेजे सेक्युरिटीचे इशू आसूं ते तांकां टायमली दिवप ना ते तांकां दिवप ना प्लस जे अदर सर्विसीस आसा जेच्या खातीर ते गव्हर्मेंटान तांकां येदो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट दिता त्यो सर्विसी तेणे फुलफील करप ना ते हेच पर द ते कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाणे प्रत्येक बिचाचेर CCTV कॅमेराज आसपाक जाय नायट सर्वेलन्स कॅमेरा हाय फ्रिक्वेन्सी पावराचे ते कॅमेराज आसपाक जाय ते तेंचे ना गेले 2 महिने हे भुरगे रस्त्यार बोवाळ मारता आसतना सगळ्यांक सरकाराक आमी कळीत केल्ले आसतना सुद्दां 2 दिसां पयलीं टुरिजम मिनिस्टर बाबू आजगावकर स्टेटमेंट दिता पेपरार की जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा जे कॉन्ट्रॅक्ट आमी बोवाळ मारून सांगला सरकाराक की ह्या कंपनीक दिवं नाका तो कॉन्ट्रॅक्ट बाबू आजगावकर सांगता आमी 3 वर्सां खातीर दृष्टी कंपनीक आमी दिल्लो आसा ही केदी व्हडली फटींगपणा आनी ह्या गोंयकारांचो विश्वासघात करपा खातीर हे सगळे मिनिस्टर आमी निवडून दितात काय कितें हे आज भुरग्यां मुखार एक व्हडलें प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लें आसा पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पणजेचे इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्चीत आनी मडगांवचे होली स्पिरीट चर्चीत इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. कॅथोलीक भक्तिभाव ही 2 फेस्तां मोठ्या प्रमाणात मनयतात. सगळ्या धर्माचे लोक ह्या फेस्तांत वांटेकार जातात. वर्जिन आशिल्ले मेरीच्या गर्भात ख्रिस्तान जल्म घेतिल्ल्याची ख्रिस्ती भावांची श्रद्धा आसा. तो हो दीस 25 मार्च म्हणल्यार क्रिसमसाचे 9 म्हयने आदीं जेजू अवतरिल्ल्याची मानतात. देवान दिल्ली वर रुपांतली आज्ञा मेरीन स्विकारली आनी गाब्रियल एंजलान सांगिल्ले प्रमाण ख्रिस्तान जल्म घेतलो. This is the major feast and all the Panjim parishioners as well as people from other faiths come to Panjim Church to take part in the Eucharistic celebration. So I am so happy to see people praying and spending the day in a very spiritual manner. I take this opportunity to wish all our brothers and sisters, particularly all the Panjimites, a very happy feast of Our Lady of Immaculate Conception. May she bless all of us. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. 3 दिसां उपरांत जातल्या दुसऱ्या ओपन नॅशनल तायकांडो चॅम्पियनशिपीत 28 राज्यांतले 1800 परस चड खेळगडे वांटेकार जावपाचे आसात. चॅम्पियनशिपीचे झूज 12 डिसेंबराच्यान म्हापशे पेडेच्या इंडोर स्टेडियमात सुरू जातले. ओपन नॅशनल तायक्वांडो चॅम्पियनशिपीतली ही दुसरी माळ. गोवा तायक्वांडो संघटनेन राष्ट्रीय तायक्वांडो संघटनेची मजतीन ताचें आयोजन केलां. We have thought of organizing this event to give opportunities to the children so that they can perform at higher level with greater complex. So when the students get more and more competitions, then they shine, they nurture well. These are officials are coming from outside. This championship will be conducted for under 8 years mini sub-juniors, under 12 sub-juniors, under 14 cadet, under 17 juniors and above 17 seniors, both male and female. In the both categories, it is Pumse and Kirogi. Kirogi means fighting, of course, and Pumse means what you say, kata, that forms are there. Taekwondo Federation of India have allowed a Taekwondo Academy of Vasco. Enka all India open national करपाक परवानगी दिल्या. ही दुसरी ओपन नॅशनल जाता गोंयांत पेडे ग्राउंडार 12, 13 आणि 14 डिसेंबराक. हिंदुस्थानाच्यो जवळ 28 स्टेटींनी ऑलरेडी आपले पार्टिसिपेशन प्लेयर धाडल्यात. ऑलमोस्ट अराउंड 1800 हॅव ऑलरेडी एनरोल फॉर द पार्टिसिपेशन. वी आर एक्सपेक्टिंग अंडर 200 इन दीस 2 days. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाल. गोंय क्रिकेट संघटनेन आंतरशालेय क्रिकेट सर्तीचे आयोजन केलां. ही सर्त वास्को जातली. 14 आणि 16 वर्सां सकयल्या भुरग्यां खातीर आयोजीत केल्ली ही सर्त वास्कोच्या MPT खेळा मैदानार जातली.
मुरगांव तालुक्यातल्या 15 शाळांचे पंगड हे सर्तीत वांटेकार जातले. गोंय क्रिकेट संघटनेन 14 वर्सां सकयल्या भुरग्यां खातीर प्रेसिडेंट कप आणि 16 वर्सां सकयल्या भुरग्यां खातीर दिलीप सरदेसाय घोळट्या चषक क्रिकेट सर्तीचें आयोजन केलां. सर्तींतली पहिली मॅच सदर ऑफ मर्सी स्कूल वाडे विरुद्ध मुरगांव हायस्कुला मदीं जातली. सर्तीचो उपांत्य आणि निमणो सामनो 23 आणि 24 जानेवारीक जातलो. Today it shows that unity of all Vasco clubs, 9 clubs came together for these functions, and you see, if this unity remains, with unity you can achieve anything. And I request all the clubs to get together. We will always there as a GCA. We are always there for them, and they can we have very good coaches. Hanchis is there, then the Sebi is there, Nilesh is there. Those kids can groom the cricketers, and we can see the same future what he was earlier. The same thing can come now also. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. आनी ह्या खबरां उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताचे फोडणी फोव. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं. श्रीबॉस कशें आसा की डिसेंबर म्हयनो चालू आसा, पूण हो डिसेंबर म्हयनो कसो दिसना. कारण डिसेंबर म्हयनो सुरू जालो की ना ऑटोमॅटिकली इतली थंडी पडून शी खाताले, स्पेशली इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ कुडचडे. पूण आतां इवन इन द मंथ ऑफ डिसेंबर ही थंडी सारकी लागली ना, आनी वी आर स्टील फिलींग हॉट, स्पेशली इन कुडचडे. सो आतां आमी सगळ्यांनी आमच्या कुडचड्याच्या भाव भयणां कोण आसात तांणी सगळ्यांनी मेळून आमकां सांगून आमकां रिक्वेस्ट केल्ली आसा. वी हॅव डिसायडेड की आमी कुडचड्याचें नांव बदलून आमी कुडकुडे दवरपाचें डिसिजन घेतिल्लें आसा. कारण लोक आतां म्हणटात की अशें नांव बदललें म्हूण कितें जावपाचें आसा, पूण आमी एन्टायरली वी आर नॉट चेंजींग द नेम. जे कुडचडे पळय आसा ते मदले चड करून आमी फक्त थंय कू लायता टू मेक इट कुडकुडे, सो दॅट पीपल वील फील व्हेरी व्हेरी कोल्ड. आनी अशें कुडकुडे केले की ना बॉस की 101% आय एम शुअर की लोक शुअरली कुडचड्याचे कुडकुडे जातकीर ऑटोमॅटिकली कुडकुडपाक लागतले. आनी इट वील बी द हिस्टोरीक डिसिजन टेकन बाय द पीपल ऑफ कुडचडे टू बिकम कुडकुडे. थँक्यू व्हेरी मच बॉस.